पीएमनी काल चर्चला व्हिजिट केली इस्टरच्या कशा पद्धतीने कितें आसा पयली सुवातेर ज्यो ऑनरेबल पीएमान चर्चीक काल व्हिजिट केलो हो विशय एक जालो. तेजे पयलीं मॉनिटर्स डे ऑनरेबल पीएमान आमचे जे डिसायपल्स म्हणटाले जिजसाचे तशें तेणी पांय धुवल्याचे वर्कराचे. सो ते कंटेन्शन जे आसा ह्युमिलिटी लेवल एट वॉट एक्सटेंट कशें आसा हे ऑनरेबल पीएम कडेन पळोवचें. एक काल व्हिजिट केली चर्चीक ही दुसरी गोष्ट, पूण जे कंटिन्युअस तेणें तो टेम्पो दवरला म्हणजे तेणें ते केला तितूंत भितर ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. हांव जे गोंयचे जनतेक जे कोण जरी मिसगायड करूंक सोदता म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट लोकां मदें ताका कळून हाडल्या आनी हे आमी फुडें व्हरपाचें काम जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जगाचो आमी लिडर म्हणटा, देशाचो आमचो लिडर आसाच आनी असो जगाचो लिडर हे करून फुडें व्हरपाचें म्हाका दिसता अशें खंय दिसना. तेन्ना आमच्या देशा भितर हे सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जातल्यो तेज्या मार्गदर्शना खाली हांव ताका देव बरें करूं. मिसगायड करता म्हणजे एक देशा भितर हे आसा की मायनॉरिटी कम्युनिटी आनी कसले कम्युनिटी तांकां त्रास करता, पूण आज दाखोवन दिता अशे गोश्टी ना. तेजो फोकस आसा देश फुडें व्हरपाचो. देशा भितर सगल्यांक भितर व्हरून सगल्यांक वांगडा घेवन फुडें व्हरपाचो काम तेणें केल्लें आसा. ना जगांतलो म्हाका खंयचो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दाखयचे ह्यो गोश्टी करता त्यो. थंय खुबशे वयले सकयले लोक आसा म्हणजे मायनॉरिटी तेंच्या देशांनी आसता बाकीच्या देशांनी. सो हितून भितर एक बरी संद लोकां भितर दाखयल्ली आसा आनी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तेकाच तेजी लिडरशिपे खातीर देश फुडें वयचो अशें विनंती करता. लोक मिसगायड करता आनी जे ऑपोजिशन आसा मिडिया करता ताका मिसगायड करपी कोण? ऑपोजिशन मिसगायड जे प्रधानमंत्री आमकां नाका, प्रधानमंत्री असलो तसलो करपी मिसगायड करपी ऑपोजिशन जे आसा हांकां म्हाका दिसता तेणी आतां तोंड बंद दवरपाक जाय.